आयची फोनाची अपडेट दिता आसतना सगळ्यांत पयलीं आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत त्याच बरोबर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पावसकर तशेंच आदले आमदार गणेश गांवकर तशेंच खासदार विनय तेंडुलकर हांच्यांनी आयज धारबांदोडा तालुक्याचो दौरो केलो आनी ह्या दौऱ्या भितर तेंच्यांनी सगळ्या पंचायतीक विजीट केली आनी त्याच बरोबर लोकांचे जे प्रश्न आसा ते मुख्यमंत्र्यान जाणून घेतले। ह्याच वेळार जे पूरग्रस्त घरां आशिल्लीं तांकांय चेक वांटपाक आयले आनी विविध वाठारांत जे भुरगे मेरिटोरियल हेजेर जे भुरग्यांनी बरे मार्क्स घेतल्या तांकांय बीन पुरस्कृत करपाक आयले। धारबांदोडा तालुका हो एक एज्युकेशन हब करपाचो मुख्यमंत्र्यान आयज घोशणा केल्ली आसा आनी ह्या धारबांदोडा तालुक्यान IIT इन्स्टिट्यूट किंवा एक नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ किंवा फॉरेन्सीक इन्स्टिट्यूट ह्या तिनाय पैकी एक खंयचें इन्स्टिट्यूट धारबांदोडा तालुक्यान येतले। त्याच बरोबर धारबांदोड्या एक टुरिजम क्षेत्रान वळखलो वयतलो तालुका, कारण हांगासर दूधसागर आसा जावं तांबडी सुर्ला जें देवूळ आसा। सो ह्यो सगळ्यो आयज गजाली CMान सांगल्यो। मायनींग कॉर्पोरेशन जे मायनींग बेल्ट आसल्या कारणान खूब तेंप जालो मायनींग बंद आसा, हें मायनींग कॉर्पोरेशन करून 3 म्हयन्यान सुरू करपाची घोशणा डॉक्टर प्रमोद सावंत CM हांणी दिल्ली आसा। त्याच बरोबर एक आव्हान तांणी जाहीर आव्हान केल्लें आसा दिगंबर कामत सरकाराक, जे फाटल्या फावटी अस्तित्वान आशिल्ले तेन्ना 2007 ते 2012 पर्यंत जी मायनींग लिजां रिन्यू करपाची आशिल्ली ती 28 लिजां रिन्यू करनासतना फक्त 2च लिजां रिन्यू केली आनी ती 2 लिजां रिन्यू करपा फाटलें कारण कितें आनी बाकीची लिजां रिन्यू कित्याक करूंक ना हेजें जाहीर आव्हान केलां की हेची जाप दिगंबर कामतीन दिवची। त्याच बरोबर आयज रुरल 1 MLD वॉटर सप्लाय स्कीम अंडर जल जीवन मिशन हाचे इनॉग्रेशन जालें। ही स्कीम जी आसा ती सुर्ला आनी अगलोट विलेजीक धारबांदोड्या ह्या वाठारांत आसतली आनी त्याच बरोबर सावड्ड्या, काल्या आनी दाबाळ ह्या भागांनी आयज दौरो जावपाचो। सकाळीं 9:30 वरांचेर हो दौरो सुरू जाल्लो। त्या उपरांत पयलीं धारबांदोड्या, मागीर साकोड्ड्या पंचायत, मागीर मोल्या पंचायत, त्या उपरांत कोळ्या आनी शिगांव पंचायत आनी त्या उपरांत काल्या, सावर्ड्या आनी मागीर परत दाबाळ असो हो टोटल दौरो आशिल्लो। आनी ह्या दौऱ्याक लोकांक तांणी आव्हान केल्लें आसा की फक्त 2.5 वर्सां ह्या BJP सरकाराक मेळिल्ली आसा आनी आपल्याक मेळिल्ली आसा तेन्ना आपणें इतलो डेव्हलपमेंट केला तर मुखार जर फूल प्रूफ गव्हर्मेंट जाय आनी मुखार गव्हर्मेंट डेव्हलपमेंट समज जर जाय जाल्यार परत एकदा BJP सरकाराक निवडून हाडचें अशेंय ताणें सगळ्या लोकांक जाहीर सांगलेलें आसा। ही एकंदर आयज धारबांदोडा तालुक्यांतली अपडेट आशिल्ली।